दक्षिण गोयचे फामाद पर्यटन थळ म्हणून कोलवा दर्यादेगेची वळख आता खंय तरी ना नपयत जावपाक लागल्या। पळयात नूतनीकरणाच्या नावान उबारिल्ले विजेच्या खांब्यांक कळम आयिल्ल्यान सुमार 7 ते 8 खांबे दुभाजकाचेरूच कोसळून पडल्या, तर उरिल्ले केन्नाय कोसळू शकतात। कसली दुर्घटना घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण? केंद्र सरकाराच्या निधीतल्यान नवे प्रकल्प हाडपाचो विचार करता आसतना पयलीं केल्ल्या नूतनीकरणाचेर दुर्लक्ष कित्याक करता काय असो प्रश्न आता थळावे उपरासतात। दर्यावेळेर येवपी पर्यटकांक रातच्या वेळार काळखांतल्यान वचचें पडटा हे सामकेच दुर्दैवी आशिल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें। देखून संबंधीत खात्यान हाची दखल घेवन बेगोबेग हे विजेचे खांबे दुरुस्त करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हे पळय इलेक्ट्रिसिटीचे हे खांबे आसात, नॉट इवन म्हाका दिसता लास्ट इयर घातिल्ले 1 वर्स जालें, 1 वर्सा भितर हे खांबे तुटून पडले, दिसाक एक पडटा आनी हांगा लोक भोंवतात, ट्युरिस्ट भोंवतात, कितें वायट बरें जायत जाल्यार मागीर त्रास न्ही ते। आनी दुसरें कितें आमी बरें सारके उमेदीन आसा की आमचें कोलवा म्हणटा तें आयकॉनीक बीच म्हणून वी आर प्रावड ऑफ इट। आयकॉनीक पूण आयकॉनीक बीचाचें हांगा पळोवपाक गेल्यार कांय ना, सगळ्याक घाण जावन पडलेलें आसा। मातशें गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालचें आनी हे अशे खांबे हे एक तर डिपार्टमेंटान ते काडून घेवले। आमी तांकां डिपार्टमेंटा वचून विचारलें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा, ते कितें म्हणटा आमकां लागना, ते ट्युरिजमाक। सो ट्युरिजम मस्ट हॅव टेकन द दिस थिंग, तांगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो तांणी करपाक जाल्यार ट्युरिजमान कितें तरी करपाचें अशें म्हाका दिसता। तांणी बेगीचे बेगी येवन हे खांबे पळोवपाचे। आज ट्युरिजम मिनिस्टरान व्हडलो हें केला, इश्यू केला ते सेंट्रलाचे पयशे खावपाक। सेंट्रलाचे पयशे खावपाक तो कोलवा ब्युटिफिकेशन कोता, कोलवा व्हडले प्रोजेक्ट काडटा हें ताणें सांगून गेला आनी तें वायरल जालां। तेजेर म्हाका चड उलोवपाक नाका, म्हाका उलोवपाक जाय तें आतां ब्युटिफिकेशन। हेंय ट्युरिजमान ब्युटिफिकेशन केल्लें। हे पळय चोय बारीकोंक बायट घेयाय, हे खांबे मळोन गेले सगळे, लायटी खांबे मळोन गेले, हें ब्युटिफिकेशन, हें ट्युरिजम। हे रोवन कावंटर गेले ट्युरिजम। हे खांबे अशे पडले, लायट जोणा रातभर काळोख आनी हे तर खांबे ट्युरिस्टांचेर पडले आनी कोण मेल्ले, हू इज रिस्पॉन्सिबल? ते हाका 10 लाख दिताय, मागीर मेल्ले हाडल्यान 10 लाख। आतां बेंगलोरा तेंका जालां तिंगा 10 लाख दिताय, मागीर ती टीम 10 लाख दिता, 10 लाख आहाय तेंका कडेन। पूण लायफ खंय गेलें मनशालें, तेंगे फॅमिली मेंबर खंय गेलो, हें कोणें चिंतिलां? ह्या ट्युरिजम मिनिस्टरान चिंतिलां? ब्युटिफिकेशन कसो कोताय तुमी? गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकर।